आज वोटिंग डे स्टार्ट झाला असा कितें सिच्युएशन दिसता तुमकां ओवरऑल लोकसभा इलेक्शनाची? लोकसभा म्हाका दिसता खूब बरें वातावरण आसा आनी फोंड्या भितर आमी सगळे श्री रवी नायक सर जे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जे MLA पोंडा आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी जी मेहनत घेतला इतले दीस ते म्हाका दिसता एवरी पार्टान जेन्ना आमी घरा गेले यंग वोटर्सा कडेन आमी कनेक्ट केले एकूच दिसून येता तशें आमी मार्केटान भोंवले एकूच दिसून येता की सगळे लोक आमचे मॅक्झिमम फोंड्या मतदारसंघाचे आनी पोंडा तालुका जे आसा आमकां तितून मिटींग पळयला मिटींगेक आमचे कितले लोक जाल्ले आनी महिला खास करून महिला खूब आशिल्ली सो हे आतां सुद्दां ह्या बुथार म्हाका दिसता सकाळच्यानूच लायन लागली सो आमकां खात्री आसा की फोंड्या मतदारसंघांतल्यान भरपूर लीड आनी पोंडा तालुक्याच्यान भरपूर लीड आमचे कॅन्डिडेट मिसेस पल्लवी श्रीनिवास डेपो हांकां मेळटली आनी खूब मतान सावथ गोवा स्टेट जिखतली ही आमकां खात्री आसा. कितली एक अंदाज पर्सेंटेज जावपाक शकता अशें अंदाज तुमचो? तर फोंड्या भितर हय मॅक्झिमम आमी सगळे कार्यकर्ते आतां म्हाका थोड्यांक कळटलें की आमी मॅक्झिमम कार्यकर्ते लोकां भायर लोकांक रिक्वेस्ट केला आमी सगळ्याक घरा घर वचून की लोकांनी मॅक्झिमम वोटींग करचें सो आमकां खात्री आसा की मोर दॅन 75% जावपाकूच जाय सो अशी आमची खात्री आसा 80% जावपाक शकता पूण आमी प्रयत्न करतले आनी आमकां आशा आसा की लोक खूब भायर सरतले आनी मोर दॅन 80% जावपाक शकता. लोक भायर सरता कारण म्युन्सिपाल्टीन भरपूर गर्दी आसा ते लोकांक उत्साह ते सांगता न्ही सगळे कडेन लोक लायनी पयलींच उबे आसा आनी खात्री आसा की म्हाका दिसता की ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे प्रायम मिनिस्टर जे श्री नरेंद्र मोदी यांचे जे कार्य आसा ते पळयले जाल्यार आनी लोकांक खबर आसा की फुडें आमचो देशाचो विकास आनी बरो फुडें व्हरतलो जाल्यार परत आमकां नरेंद्र मोदी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर परत आमकां प्रायम मिनिस्टर जाले जाल्यारूच आमचे इंडियाक बरें म्हणजे आनी फुडें डेवलपमेंट जावपाक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं आनी इकॉनॉमिकली आमी फुडें वचपाक आमकां खूब हेल्प जाता. चालू आसा आनी लोकांचो पाठिंबो खूब आसा आनी त्या प्रमाणे आमची कॅन्डिडेट आसा ती नंबर 1 आसा ती नंबर 1 येतली आनीक गोंयाक सावथ गोवा MP जाता आमकां खात्री आसा गोंयची सगळे लोकांची सपोर्ट आसा तिका म्हणजे ती हांगसर प्रश्न ना आनी फोंड्या तरी म्हागेल्या मतदारसंघात तिका भरपूर मतांनी ती येतली आनी आमचो फोंडे मतदारसंघ जे आसा तिका सपोर्ट करता आनीक म्हाका दिसता ती सावथ गोवा सगळ्या लिडींग येतली आनी सावथ गोंयची MP जातली आनी मोदीचे हात बळकट RG आसा कित्याक आमी दुसऱ्या पार्टीचे उलयता आमची पार्टी येता आमचे पार्टीचे कॅन्डिडेट येता आनी मोदीचे हात बळकट जाता आनी आमचे देशांक मोदी सरकार जाता. कितली पर्सेंटेज जातली अशें अंदाज फोंडेच्यान? कितले पर्सेंटेज जाल्यार हायस्ट आमी आसतले फोंडा हायस्ट आसतले जावं काय तिनूय मतदारसंघ? आमचे प्रयत्न आसात आमचे सगळे कार्यकर्ते वावरतात आमचे कार्यकर्ते सगळे वावरतात आनी लोक आहा ते आमकां वोट दितले कसलेय करून कित्याक आमची कॅन्डिडेट बरी आसा सोशल वर्कर आसा ती कॉलेजी चलयता तेंचे कॉलेजी सगळे तेंचे इवन तेज्या आजेर सुरू केल्ले आमकां आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर म्हणजे सगळे तरेचे आमकां ते आमच्या लोकांचो आनी सावथ गोंयचो म्हणजे फोंडेच्यान सुरू ते सपोर्ट. ओवरऑल इलेक्शन कमिशन जी अरेंजमेंट केल्ली आसा ती कशी कितें आहा म्हणजे लोक गरमीचे दीस आहा आनी लोक भायर सरतले वोटींग करपाक येतले तांकां? म्हाका खात्री आहा लोक भायर सरतले कित्याक वोटींग रायट तो 5 वर्सान एकदा येता तो लोकांनी चुकूंक जायना तो येवपाक जाय कारण देशाचे हे बळ तेंचे मुखार आसा कित्याक हे देश जो आसा आयज त्या देशा लागून आमची प्रत्येक मनशाचो हातभार लागपाक जाय ताका लागून प्रत्येक मनशान कोणी आसूं तर तेणी सगळ्यांनी येवपाक जाय आपलो वोट जो आसा आमकां खूब वर्सांनी शेकडो वर्सां नंतर त्या वोटाचो रायट मेळ्ळा तो रायट आमी पुरेपूर आमकां देशाक देश चलोवपाक जे आसा प्रायम मिनिस्टर किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट हो आमकां जाय त्या प्रमाणे आमी आमच्या लोकांनी प्रयत्न करपाक जाय.